फोंड्या गव्हर्मेंटान स्टेट कर्फ्यू लागू केल्लो तेचो आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 6वो दीस आनी सुरवातीक एक 2-3 दीस सोडले जाल्यार आतां प्रत्येक गजाली जाग्यार पडत वयता अशें दिसता. कारण 2-3 दीस पयलीं नुस्तें मार्केट बरे तरेन गर्दी जाताली, लोक गर्दी करून नुस्तें घेताले, तशेंच भाजी मार्केटूय चालू आसलेलें. पण एक 3 दिसां उपरांत म्हणल्यार जेन्ना पुलीस येवन हें नुस्तें मार्केट बंद करपाक लागले, गर्दी कमी करपाक लागून, आनी त्या प्रमाणे आतां पळोवपाक गेल्यार काल आयज नुस्तें मार्केट टोटल बंद आसा, भाजी मार्केटूय बंद आसा. तुमी पळयता आसतले एसेन्शियल कम्युनिटीज जी शॉपां आसा ती सकाळच्या दिसाकूच म्हणल्यार जो टायमींग दिल्लो आसा 7 ते 1 ह्या दरम्यानूच लोक भायर सरतात. आनी तेज्या उपरांत आमी पळयता आसतले की पुलीस प्रत्येक कडेन आपले जे नाकाबंदी आहा थंय रावन जे लोक भायर सरतात विनाकारण तांकां विचारता की बाबा कित्याक भायर सरले आनी खरेंच जेन्युइन रिजन आसा काय कितें. आनी कालच्या हिशोबान जर केसी पळयल्यो जाल्यार काल जवळ जवळ 2400 केसी गोंयभर म्हाका दिसता वाडिल्ल्यो. आनी एकंदर आतां ह्यो केसी आहा त्यो ज्या पद्दतीन पयलीं गर्दी येताली आतां गर्दी कमी आहा, पण तरी आसतना केसी कंट्रोलान येवपाक जाय तश्यो येयनात. आनी आयच्यानूच सरकारान 18+ आहा तांकां वॅक्सिनेशन सुरू केल्लें आसा. सो लोकांचो आतां हें आसा की 18 वयर जी वॅक्सिनेशन दिवपाची आहा ती जाता तितली स्टॉकान आनीक हाडची, जे करून भुरग्यांक आतां एबाव 18 ते 45 पर्यंत वॅक्सीन घेवपाक मेळटलें. आनी एक दुसरी गजाल म्हणल्यार जे आमी म्हणटाले पळय चॅकपोस्टाचेर ज्यो गाडयो विदावट सर्टिफिकेट भितर येता म्हूण तांकांय आतां सर्टिफिकेट आहा, नॅगेटीव सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी केल्ली आसा, जेणे करून जे बेश्टेच भायले लोक भितर सरताले विदावट सर्टिफिकेट तांकां कंट्रोलान उरतलो हो वायरस आनी खंय तरी चेन ब्रेक जावपाक लागून हेल्प जातलो म्हणून. आनी हे सगळे करता आसतना ज्यो एसेन्शियल ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल आसा तांकां फ्री एंट्री येवपाक लागून गेटी वयल्यान एलावड केल्लें आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.